नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परब आमोणकर. सकाळच्यो खबरो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांत पयली नजर मारया हेडलायन्साचेर. 39A खाला सांतांद्री मतदारसंघातलो प्रस्तावित तशेंच अधिसूचित झोन बदल स्थगीत दवरपाचे, 39A कलम रद्द करपाचे तशेंच विधानसभेत चर्चा करपाचे ठोस उतर मेळ्ळ्या उपरांत आमदार विरेश बोरकारान उपोशण घेतले फाटीं. शिरगांवच्या जात्रे वेळार जावपी गर्देचेर नियंत्रण दवरपाक संबंधीचो सविस्तर आराखडो करात सादर. उच्च न्यायालयाचे सरकाराक निर्देश. 21 एप्रिलाक जातली शिरगांवची फामाद जात्रा. मडगांव पालिकेत नोकरी करात कायमस्वरुपी नगरपालिकेच्या 12 कर्मचाऱ्यांनी केली पालिकेकडेन मागणी. 2 दिसां भितर प्रशासनान दिवची स्पष्ट जाप, नाजाल्यार स्वताक घालतले पेट्रोल. कर्मचाऱ्यांची शिटकावणी. मेगा प्रकल्पाक लागून कारापूर वाठारांतली जमीन केल्या हडप. कारापूरच्या एसटी समाजाच्या लोकांचो आरोप. तिडकल्ल्या लोकांनी दिली पंचायतीचेर धडक. काँग्रेस वांगड्यांनी तशेंच समाज वावुरप्यांनी कालांगूटच्या सरपंचाक स्मार्ट मिटरा वयल्यान भेटयलें निवेदन. गोंयांत सध्या म्हारगाय वाडला, तातूंत हो स्मार्ट मिटर कित्याक? तिडकल्ले फुडारी तशेंच समाज वावुरप्यांचो खोचक प्रश्न. बर्जबाय रोमियोलिन क्लबाच्या उजो प्रकरणात 305 साक्षीदारांच्या साक्षी सयत 4,300 पानांचें आरोपपत्र न्यायालयांत केले सादर. 13 दुयेंतांक सुनायल्या 8 दिसांची न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त. आणि आता खबरो विस्तारांत. शिरगांवची फामाद लयराई देवीच्या जात्रे वेळार भक्तांची सुरक्षितताय आणि गर्देचें योग्य वेवस्थापन करपा खातीर उच्च न्यायालयान राज्य सरकाराक खर निर्देश जारी केल्यात. 21 एप्रील 2026 दिसा जावपी ह्या वर्सुकी जात्रेच्या फाटभुंयेर न्यायालयान 6 मार्च मेरेन सविस्तर गर्दी वेवस्थापन येवजण सादर करपाचो आदेश दिला. फाटल्या वर्सा घडिल्ले दुर्दैवी घडणुकेची पुनरावृत्ती जावची न्हय म्हणून न्यायालयान हे पावल उबारला आणि ह्या प्रकरणाची गंभीरताय उखलायिल्ली आसा. गोंयची फामाद शिरगांवची लयराई देवीची जात्रा 21 एप्रिलाक. फाटल्या वर्सा जाल्ले तशी घडणूक ओंदू जावची न्हू ह्या खातीर अधिकारी आतां सावनच कामाक लागल्यात. शिरगांवचे लयराई देवीचे जात्रेत भावीक तशेंच लोकांची सुरक्षा आनी गर्देचेर नियंत्रण दवरपा खातीर उपाय येवजण्यो तशेंच गर्दी वेवस्थापनाचो आराखडो सादर करपाचे निर्देश मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दिल्यात. हो आराखडो 6 मार्च मेरेन सादर करचो पडटलो. फाटल्या वर्सा शिरगांवचे जात्रेत खेटाखेट जावन 6 भाविकांक मरण आयिल्ले जाल्यार 80 परस चड लोक जखमी जाल्ले. हे भिरांकूळ घडणुके उपरांत सरकारान चौकशी समिती स्थापन केली. शिरगांव जात्रे वेळार अपघात वा दुर्घटना जावची न्हू म्हण फावो ते उपाय येवजण्यो सरकारान घेतल्या. आपत्ती वेवस्थापन तशेंच सुरक्षे विशीं उपाय येवजण्यो करपी कामां सुरू आसा अशें सुनावणे वेळार एडव्होकेट जनरल देविदास पंगम हाणें सरकाराची बाजू मांडटाना सांगलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मडगांव नगरपालिकेचे सामकार नगरपालिकेच्या 12 कर्मचाऱ्यांनी नोकरी कायमस्वरुपी करची म्हणून खर आंदोलन केला. बऱ्याच काळासावन नोकरी कायमस्वरुपी करपाची म्हणून ह्या मागणेचेर प्रशासनान बेगोबेग निर्णय घेवचो अशी मागणी ते करत आसात आणि 2 दिसां भितर स्पष्ट जाप मेळना जाल्यार आंदोलन चड खर करपाची शिटकावणी कर्मचाऱ्यांनी दिलेली आसा. मजगती उच्च न्यायालयाच्या निर्देशा प्रमाण फुडल्या सप्तकात 12 कर्मचाऱ्यांच्यो फायली क्लियर करतले आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या कायमस्वरुपी प्रक्रिया बेगीनूच पुराय जातली अशें नगरपालिकेचे मुखेल अधिकारी मधु नार्वेकरान स्पष्ट केले. मडगांव नगरपालिकेचे सामकार नगरपालिकेच्या 12 कर्मचाऱ्यांनी नोकरी कायमस्वरूपी करची म्हणून खर आंदोलन केले. फाटली कांय वर्सां केल्ल्या मागणेचेर प्रशासनान बेगोबेग निर्णय घेवचो आणि पगारूय सारको घालचो तशेंच 2 दिसां भितर ठाम भूमिका स्पश्ट घेवची नाजाल्यार आमी नगरपालिकेच्या इमारतीच्या सामकार स्वताचेर पेट्रोल घालून लासयतले अशी थेट शिटकावणी 12 कर्मचाऱ्यांनी दिल्या. मजगती उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाण फुडल्या सप्तकाक 12 कर्मचाऱ्यांच्यो फायली क्लियर करतले आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या नोकरी कायमस्वरूपी प्रक्रिया बेगीनच पुराय जातली अशें नगरपालिकेचे मुखेल अधिकारी मधु नार्वेकरान स्पष्ट केले. आम केस घातली कोर्टान केस बी घाल आम सगळे केल्ले म्हणजे आमची केस आमकां 5-6 वर्सां 6 वर्सान आतां आमी कोर्ट घालता अगस्टाच्या तारखेर आमकां केस आमी जिखल्यात. केस जिखोन वचून आमी आमकां हेंच्यान कांय करूं ना
4 म्हयने जावन गेले आमकां मागीर आमकां गायली केस आमकां गायन पासून तरी पूण आमकां जिखले केस जिखोन आमी कोर्टाक सांगलें तेंच्यांनी सांगलें 2-4 विकान आमकां आमगे सगळें क्लियर करता सगळें क्लियर करता म्हणून सांगलें ते आतां 4 वीक जावन गेले आतां 5 वीक लागलो आमगे अजून कांय एक स्मॉल आमचो कांय दिलें ना म्हणून कालो जापायलो तेंची ती कोर्टाची जे ऑर्डर दिला ती फॉलो करपाक जाय आनी एक मंडे ट्युजडे ऑर वेनसडेच्या तेंच्या हातीन हें करून दिता क्लियरफाय करता सगळे क्लियर जातले एज अ पेमेंट कितें आहा तितले सगळे क्लियर So करता डायरेक्शन आसा घेतला ओके सो 2020 तेंचे एरियाजय मेळटले डायरेक्शन हायकोर्टान दिला एज पॅरा नंबर 20 हा. इम्प्लिमेंटेड आनी मंगळवार बुधवार क्लियरली क्लियर जातले तांकां एक ऑर्डर दिली सर तेजे ती डेट घातली तेजे तेही व्हेरीफाय करता आनी ती जी करेक्शन आहा ती करेक्ट करून दिवपाकूच जाय गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मलकणेकार. मेगा प्रकल्पाक लागून आमची जमीन हडप केल्या असो आरोप करीत कारापूरच्या एसटी समाजातल्या भावांनी कारापूर सरवण पंचायतीचेर धडक दिली. ज्या जमिनीचेर बुलडोजर भोंवणयल्या त्या जमिनीचे आमी कूळ आसात अशें लोकांचें म्हणणें आसा. गांवांचो सगळो लोक आमी त्याचेरसून आमी पोट चलयताले ते काजी असले कितें असले सगळे असले आमचे ते तेंच्यांनी सगळे इदवास करून उडयला शॉक जाले ते पळोवन की थंय सगळें कॉम्प्युटरायझेशन चालू आसा आनी ह्या भुरग्यां आतां बारीक मोठी आहा तेंच्यांनी कशें दीस काडपाचें हांगा आतां घरा बांदतले ते सगळे वायट तेंचे सगळे आमच्या शेतांनी येतले आमच्या गांवांत येतले आमी कितें करतली मागीर तांकां शॉक आमी पळोवन इतलो पोलीस पावस पडटा म्हणजे पोलीस कित्याक हांगा आयले तर क्वेश्चन मार्क जाता. कारापूर सरवण पंचायत वाठारात मेगा प्रकल्पाचे काम सध्या सुरू आसा. या प्रकल्पाक लागून आमच्या जाणट्यांनी कसत आयिल्ली आमची जमीन बेकायदेशीरपणान आमकां काळखात दवरून हडप केल्या असो आरोप कारापूरच्या एसटी समाजाच्या लोकांनी केला. ह्याच कारणावेल्यान लोकांनी बेरेस्तारा कारापूर सरवण पंचायतीचेर धडक दिली. आमची जमीन आमकां जाय अशी मागणी तिडकिल्ल्या लोकांनी केली. काजीचे रानातले पयलींचे आसा आमचे 10 पैशाचे पयलींचे दरेचे आमचे रेण आसले आयज कितें जालां आतां कांय ना आमी कांदा चुन्ना सगळे विकून आमी पोट चलयतले आतां पळय जाल्यार थंय कांयच ना सगळे प्लॉट गेले आमकां कांय खबरूच नासली. आतां तुमची मागणी कितें आहा आमचे मागणी आमचे मेळोंक जाय आमकां तेंचे पयशे बी नाका आमची जागा मेळोंक जाय आमी गांवांचो सगळो लोक आमी त्याचेरसून आमी पोट चलयताले आमी जाणटी मनशां पळय आमी थंय वचून आमी कितें खावन करून रोवन करून आमी खाताली आमी आसले पणस आसले काजी भरपूर आसल्यो सगळे उमटोन करून सगळे तोडून मोडून उडयले. तुमकां पयलीं सांगूंक ना तेंच्यांनी कितें आमकां कांय सांगूं ना गरड हाडी जावं काजी असल्यो कितें असले सगळे असले आमचे ते तेंच्यांनी सगळे इदवास करून उडयला तेन्ना आतां आमी कितें करपाचें आमचे भुरगे बाब फाल्यां कितें करतले आनी सगळे तेंचे जे फ्लड हे आतां घरा बांदतले ते सगळे वायट तेंचे सगळे आमच्या शेतांनी येतले आमच्या गांवांत येतले आमी कितें करतली मागीर सांग आमकां सुरू जाल्लो तेन्ना तुमी वचूंक ना थंय आमकां कांयच खबर ना तुमच्या फुड्यान आमकां वयर आमी आतां हालीं वचना न्हू वाट बंद आसली आतां वाट बंद आसली कितलीं वर्सां ते म्हाजी ताका सांगला ती म्हाजे तितली आमी जागा आमची काजी आसली हांव डेली वचपी मनीस तें आमी चुन्ना कांडला सगळें व्हरून विकून आमी पोट भरताली आनी आतां हेंच्यांनी सगळी नाशाडी करून दवरल्या थंय कांयच ना म्हणजे हे आतां अशें करून आमकां कांयच खबर ना हेंच्यांनी कितें केलां आनी शिवलां आतां या म्हणून आमी गेली आतां मातशें कितें जायना म्हणून आमी फाटीं रावले पूण आतां तेंच्यांनी काल तो पळय तशें वचून पळयलां थंय सगळी नाशाडी केल्या आमचे प्लॉट केल्या ही आमची जागा कशी दीस आसता अशी करून दवरना पूण ह्यान फुडें आतां कशें जातलें भुरग्या बाळाची आमची आतां जाणटी पिळगी सोंपतली आनी ह्या भुरग्यां आतां बारीक मोठी आहा तेंच्यांनी कशें दीस काडपाचें हांगा जो एक रेजिडेन्शियल प्रोजेक्ट येता त्या संदर्भात एक लोकां मदीं अस्वस्थता आसलेली. लोकांनी जेन्ना पळयलें आपले डॉक्युमेंट पयलींचे जे स्क्रुटनायज करून तांकां तेन्ना थोडे डॉक्युमेंट टेनन्सी म्हणून ट्रेस जाल्या तेंचे पूर्वज तेंचे जाणटे जे आशिल्ले पळय टेनंट म्हणून रिकॉर्ड जाले तेन्ना जेन्ना डॉक्युमेंट पळयले तांकां दिसलें की अरे हे जर हांगा व्हडलो रेजिडेन्शियल प्रोजेक्ट जाता ते आमी टेनंटेड प्रॉपर्टीज म्हणून काल पयर लोक ते पळोवपाक गेल्ले की आपले टेनंटेड प्रॉपर्टीज आसा काय ना त्यो ते शॉक जाले ते पळोवन की थंय सगळें कॉम्प्युटरायझेशन चालू आसा थंयची प्रॉपर्टी तेच ट्रेस जायना आनी सगळें कंपाउंडेड जाला
त्या अनुषंगान तेंच्यांनी कोणी टेक्निकल क्लियरन्स ऑर्डर पंचायतीच्यान हांगाच्यान टेक्निकल क्लियरन्स ऑर्डरीच्या बेजीस जी NOC दिलेली ती NOC जेन्ना पळयली तेन्ना थंय तेन्नाची सरपंच आनी आतांची पंच तन्वी सावंताची सिग्नेचर आशिल्ले म्हणून थोडे आपुलकीन तिका विचारपाक तिच्या घरा कडेन गेल्ले कित्याक स नंतर टायम जाल्लो की तुमकां टेनंटेड प्रॉपर्टी म्हणून ट्रेस जाल्ली NOC दिता आसतना म्हणून विचारपाक गेल्लो सो तेन्ना तन्वी सावंतान तांकां सांगलें की तुमी हें विचारपाक आपल्या पंचायतीन या म्हणून सो म्हणून आयज सगळीं लोक आपले ग्रीवन्सीस घेवन पंचायतीन विचारपाक येतली पण हांगा शॉक आमी पळोवन इतलो पोलीस पावस पडटा म्हणजे पोलीस कित्याक हांगा येयले तर क्वेश्चन मार्क आसा आमी पंचायतीक विचारले सरपंचाक ते म्हणटा आमकां कांय खबर ना जर आपण सरपंचान एक एश्युरन्स दिला आनी पंचायत बॉडीन जर तुमची ओनरशीप आसा टेनन्सी तुमकां रायट आसा जाल्यार तुमी आमकां ह्या 2 दिसांनी डॉक्युमेंट सबमीट करात आमी आमचो लिगल ओपिनियन घेवन इमिजिएटली थंय स्टॉप ऑर्डर काडटा म्हणून तेंच्यांनी आतां एश्युरन्स दिला मजगती लोकांनी आपले कडेन योग्य ती कागदपत्रां हाडून दिवची उपरांत ह्या प्रकरणात फावो ती कारवाय करतली अशें उतर सरपंच दिव्या नायक हिणें दिलें. तुमचे कितें आतां डॉक्युमेंट आसा ती दियात तुमी आमकां तेच्या फुडें आमी सगळ्यांना थरयतली पंचायती तुमचे कितें प्रॉपर्टी वयता कितें वयता ते आमी पळयतली आनी मागीर तुमकां सांगतली पयलीं आमी पळयतली ऑन द स्पॉट आत्तां स्टॉप करूं शकना. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. राज्यात सध्या स्मार्ट मिटरांक लागून लोकांच्यो तकल्यो तापपाक लागल्यात. बेरेस्तारा काँग्रेस वांगड्यांनी तशेंच समाज वावुरप्यांनी कालांगूटच्या सरपंचाक स्मार्ट मिटरा वयल्यान निवेदन भेटयलें. गोंयांत सध्या म्हारगाय वाडल्या तातूंत हो स्मार्ट मिटर सरकार खंयची रिणां भरपाक लोकांच्या बोल्सांत कातर मारपाक सोदता. लोकांक सतोवपी स्मार्ट मिटर आमकां नाका समाज वावुरपी आनी काँग्रेस फुडाऱ्यांचें म्हणणें आसा. पळयात. आयज आमी पळयता भारतीय जनता पार्टीचे जे सरकार आहा ते सगळे वजें काडून सामान्य लोकांच्या तकलेचेर घालपाक सोदता. हेका आमी मनुस्मृती म्हणपाक शकता. हे मनुस्मृतीचे सरकार हांकां मिडल क्लास गरीब लोक वयर सरलेलो नाका हांकां दामून चेपून तांकां हे गुलाम करून दवरूंक सोदता अशें हें सरकार. म्हारगाई एका वटेन वाडला सिलिंडराक कसो उजो पेटला तो तुमकां खबर आसा. नळाची बिलां वाडलेली आसा लायटीची बिलां वाडलेली आसा आनी तेतून हो स्मार्ट मिटर. आतां हो स्मार्ट मिटर कोणाच्या फायद्या खातीर ही जे 30,000 crores बीन जे रीण केला न्हू ते अशें फारीक करपाक सोदता लोकां कडल्यान लोकांच्या बोल्सान हात घालून. अरे म्हाका एक सांग सामान्य जो मनीस कामाक वयता न्हू ताका 14,000 ते 15,000 पगार आसता आनी तेतून जर सपोज तो 3,000 4,000 5,000 लायटीचेच बील भरूंक उरलो जाल्यार संवसार आनी कसो करतलो. भुरग्यांचें ट्युशन आहा भुरग्यांचें शिक्षण आहा कितें बाकीचो परपंच आसा. म्हटल्यार हे सरकार जे आहा भारतीय जनता पार्टीचे हे सामान्य मनशाक जगोवंक दिना. आयज हे स्मार्ट मिटर घालपाक सोदता हेचो निशेध करता आमी आनी आमी सगळ्या गोंयांत भोंवतले पंचायतींनी आनी कावन्सिलांनी की बाबा रे हे स्मार्ट मिटर्स तुमच्या एरियेन तुमी घालून घेवं नाका म्हणून तुमी मिटींग घेया म्हणून आनी तुमच्या मिटींगेन हो प्रपोजल मांडा म्हणून. आयज आमी श्री गणेशा कलंगूट पंचायतीतून केलेली आहा जो सिक्युरा बाबाक आमी हो मेमोरंडम दिल्लो आसा आनी ताका आमी रिक्वेस्ट केला की हांगाच्यान हो निशेध जावपाक जावो आनी सगळ्या पंचायती कडेन आमी रिक्वेस्ट करता हेचो निशेध हो जावपाक जावो. कित्याक तुमची सरकाराची दादागिरी अशी आमी खोपोवन घेवपाक ना. कळ्ळें तुका आमकां स्मार्ट मिटर नाका. फाटीं आमी चीफ इंजिनियर जो पळय आसा ताका एक मेमोरंडम दिल्लें पूण ताजे ताणें कांय उपाय योजना काडूना. आमचें सरळ मत आसा की बाबा पयलींचे जे मिटर आसले मेकॅनिकल मिटर कितें करताले ते समज म्हणटो लायले जाल्यार ते घुंवताले बरोबर आनी घुंवता जशें जशें एनर्जी पडटा जशें पावर कन्जम्पशन जाता तशें तशें ते मागीर ते घुंवताले. आमचे लोक पळयताले की बाबा अशें अशें ते टायम टू टायम घुंवतात आनी आमकां ते बिलां येतालीं. आनी तो मिटर रिडींग वालो जो पळय आसा तो ऑन द स्पॉट मिटर रिडींग काडटलो आनी तुका थंय कितें आहा चार्जीस आहा ते लायतलो तुका दितलो आनी तुका कळटलें बाबा पळय हा हें म्हाका बिल आयलां. आतांचें कितें जालां आतांचे जे मिटर रिडींग वाले आहा पळय ते येतात आनी मागीर 15 दिसांनी बिल धाडून दितात आनी हें सगळें कन्फ्युजन जालां. आतां ते ओके डिजिटल आतां ते म्हणटा स्मार्ट मिटर घालात. स्मार्ट मिटराक कितें जातलें आनी कशें जातलें आमकां खबर ना. इतल्यो कंप्लेनी आयल्यात 3 फाटी 4 फाटी कितें बिलां वाडून येतात 2 फाटी येतात असो सगळो घोळ जाला. त्या खातीर आनी एक तुमकां सुचयता की अमेरिकेक सुद्दां अशे स्मार्ट मिटर घातिल्ले आसात आनी त्या स्मार्ट मिटर घालून इतलें रेडिएशन जाता फ्रिक्वेन्सी रेडिएशन जाता की ती लोकांक आतां मारक जालां. तांचे हेल्थ प्रॉब्लेम जाल्यात. ताच्या नंतर केन्ना केन्ना तो स्मार्ट मिटर आहा तो ताका उजोय पेट्टा. सो हे समज म्हणटा सगळे रिस्क आसा जाल्यार स्मार्ट मिटर घालपाक कित्याक जाय सरकारान. सो आमचे कडेन सरकारा कडेन ठास आमी ठासून आतां सरकाराक सांगता की बाबा हे स्मार्ट मिटर जे आहात ते बंद करात. आतां आमी 30 पंचायती ज्यो आसात बार्देजाक ते आमी वचपाचे आसात म्हणल्यार अक्रॉस समज म्हणटा पावना जाल्यार ज्यो 400 पंचायती आसात अक्रॉस गोवा आनी 13 जे म्युन्सिपालिटी आसात ते कॉर्पोरेशन आसात थंयच्या लोकांनी कन्झ्युमर फोरम घडोवपाचें आनी पंचायती वचून सांगपाचें की बाबा आमकां स्मार्ट मिटर म्हणटा नाका.
बर्ज बार रोमियोलेन क्लबाच्या उजो प्रकरणात 306 साक्षीदारांच्या साक्षी सयत 4156 पानांचे आरोपपत्र न्यायालयात सादर केले. तशेंच ह्या प्रकरणात बेरेस्तारा अटक केल्ल्या दुबावितांची पुलीस कस्टडी सोंपिल्ल्यान तांकां परतून न्यायालयात हजर केल्ले. आतां न्यायालयान 13 दुबावितांक 13 दिसांची न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. संजुता पुलिसांनी चार्जशीट फायल केला. द चार्जशीट इज मोर दॅन 4000 पेजीस. सो वी हॅव नॉट गॉन टू द चार्जशीट. ऑलमोस्ट 13 एक्यूज केला. सम एक्यूज आर नॉट एपियर्ड. सो जे कोण आसा तांकां कोर्टाने चार्जशीट कॉपी दिला एंड नेक्स्ट डेट वील बी शेड्यूल फॉर एपियरन्स ऑफ द रिमेनिंग एक्यूज. आणि थोडे जे एक्सकॉन्डिंग आसा एब्सकॉन्डिंग एकटोच आसा, दॅट इज एक्यूज नंबर 4. बाकीचे चडशे एपियर जाल्यात आनी 2 जाणांक कोणाक बेल गावना एंड वन हॅज बीन नॉट बीन चार्जशीट. सो आमी चार्जशीट अजून पळोवंक ना त्या खातीर. एकदां चार्जशीट जाली की आनी फाल्यां आमची बेल ऑर्डर आसा. कालांगूट पंचायतीन कालांगूट वाठारांतल्या स्टॉलांचेर धाड घालीत बेकायदेशीर विकपी सुमार 1 लाख रुपयांचो तंबाखू जप्त केला. ह्या सगळ्या स्टॉलांक कारणां दाखय नोटीस जारी केला अशी माहिती कालांगूटचो सरपंच जोसेफ सिक्वेरान दिली. तशेंच ही मोहीम चालूच उरतली अशेंय ताणें ह्या वेळार सांगलें. हे हांगासर आसा न्हू, हेजेर बरयलेलें आसा पळय की इट कॉजीस कॅन्सर म्हणून. आयज गोंया आनी कालांगुटान कॅन्सर वाडलेलो आसा. हांव म्हणना आमचे लोक खाता, पूण जे लोक हांगा येता, भायले लोक येवन फ्लॅटाक येता, रावता आनी मागीर ते क्लेम करता दॅट कॅन्सर म्हणून. आनी कित्याक आमचे कडेन एक सबसिडी आसा. कोणाक कॅन्सर जायत जाल्यार आमी तांकां 25,000 दिता इमिजिएट रिलीफ म्हणून. पूण आतां अशें तर तोंडाक बा जाय जाल्यार ह्या फुडें आमी तांकां ते दिवचे ना. कित्याक ते हेजेर बरयलेलें आसा सगळें. आनी इतले आमी हांव इतलो शॉक जालो, इतले बरोवन पासून हे लोक खाता. थोडे खाता चुनो, थोडे खाता पान आनी चुनो. सो हांव म्हणटा कित्याक तुमी खाता हे. सो हे पळय हे गोवा म्हणून काडले आनी हे गोंयचें नांव आमी सारकें बदनाम करून उडयला, सारकें बदनाम करून उडयला. सो हेजेर हे डिपार्टमेंटान लायक पोल्युशन बोर्ड, पोल्युशन सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी हेजेर लक्ष घालपाचें. बाबा हे कितें चलता ते, और हांकां बॅन करपाचो. दे शूड ब्रिंग अ बिल इन दीस असेंब्ली अँड स्टॉप ऑल दीस नॉनसेन्स वीच आर कमिंग टू गोवा. सो ते बसत ना जाल्यार आमचे भुरगे पिड्यार जावन वयतले, आमचो लोक काबार जातलो आनी ही दुयेंसां वाडटच आसतली. मॅक्झिमम फायन कितें आसतलो? फायन्स ना. आमी आतां कितें केलां, आतां शोको नोटीस दिला तांकां शॉपांक सगळ्यांक. वाय वी शूड नॉट pull their shutters down and seal the premises. When they, because see, only कोण करता न्हू, हे गाडे धाकटी शॉपां हे सगळे करता which they don't have any permission. सो आमी आतां कितें केलां, हे फुडले मिटिंगेन घालतले, ती शॉपाचें नांव घालतले आनी ती शॉपां आमी बंद करतले. हालच्यान स्टार्ट जाली अशी ना. जेन्ना कंप्लेन आयला तेन्ना आमी पंचायत रिएक्ट जाला. गेल्ले 3-4 म्हयन्या पयलीं आमी रेड मारलेली अशेंच. आनीक अशेंच म्हणजे इतली प्रमाणान न्ही, पूण आमी खुबशे जप्त केल्ले, खुबसो माल जावले, पण आयज सामकोच चड मेळ्ळा. What are you going to do with this raided thing? Are you going to deposit it to the concerned department or are you going to dispose it? Yeah, we are according what are the norms, we will follow the norms and according that we will dispose. सुरावली अंडरपासाचें काम जावन सुमार 2 वर्सां जाली. अजून मेरेन ह्या अंडरपासाचें उक्तावण जावना. मात ह्या अंडरपासा लागीं कोयराच्यो राशी वाडत आसा. संबंदीत पंचायतीन ह्या प्रकाराचेर पुराय दुर्लक्ष केला. देखून ह्यो कोयराच्यो बेगोबेग विल्लो लावपाची मागणी थळावे करत आसात. पळयात पुराय बातमी. 2 वर्सां पयलीं थळाव्या नागरिकांक सुरक्षीतपणान रेल्वे पूल हुबपा खातीर सरकारान 2 कोटी रुपयाचो खर्च करून हो अंडरपास बांदिल्लो. मात प्रत्यक्षान नागरिकांक हाचो उपेग जावंक ना. पावसाच्या दिसांनी उदक सांठोवन उरिल्ल्यान लोकांचे हाल जाता. ताका लागून लोक पयलींच्याच रस्त्याचो उपेग करतात. तशेंच सुरावली अंडरपासा लागीं कोयराचो व्हडलो प्रस्न उप्रासिल्लो आसा. यो वच करप्यांक खूब त्रास सोंसचो पडटा. संबंदीत पंचायतीन ह्या प्रकाराचेर पुराय दुर्लक्ष केला अशें थळाव्यांचें म्हणणें. देखून संबंदीतान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळावे करीत आसा. आमी आतां आसात सुरावले अंडरपास रोडार. आनीक हो रोड जो एक फेमस मोन्युमेंट जाल्लो आसा. मेन म्हणजे हो बांदून 2 वर्सां सुमार जालीं, पूण अजून पर्यंत हाजें इनॉग्रेशन जालें ना. दुसरें म्हणजे हो रोड जो कोट्यांनी रुपये मोडून
लोकांक हे सुरावरलेच्यान माजोड्डा जावं KTC वचपा खातीर आनी स्पेशली रेल्वे क्रॉसिंगाक त्रास जाता म्हणून हो बांदिल्लो तो रोड जवळ जवळ 8 म्हयने बंद उरता आनी 4 म्हयने उक्ते उरता. हाजे म्हणजे मेन म्हणजे हो सी टेक्नीक काय कितें तरी वापरून PWDन बांदिल्लो पूण हे कोट्यांनी रुपये जे आसात ते उदकांत गेल्ले आसात. आतां हातूंत भितर पयलींच हो रोड बिना वापर पडिल्लो आसा आनी आतां तातूंत भितर आनी वाड जाल्ली आसा ती हांगा उडोवपी कचऱ्याक लागून. सद्याक हांगा मोठ्या प्रमाणान कचरो लोक हाडून उडयतात आनी हाजी दुर्गंधी सामकी मारता. सगळ्यांक हांगा जे सायडीक रावतात तांकांय हाजो त्रास जाता. मेन म्हणजे हांगाच उडयतात अशें न्ही जाल्यार चिकन वेस्ट आनी फीश वेस्ट जी आसा ती सायडीक जे शेत आसा तातूंत उडयतात आनी ती कुसपाक लागून आनीक वास मारपाक लागता. त्याच बरोबर हांगा रोगराई पसरपाचो हें आसा. मडगांवचे आजूबाजूचे सगळे रोडाचेर जर परिस्थिती पयली जाल्यार सेम आसा. म्हणजे एक अशें दिसून येता की सायडीच्यो ज्यो विलेज पंचायती आसात बाणावले आसतली, कोलवा आसतली, नावेली, हे सगळे जांचेर राया आसतली, कुडतरी आसतली, दवर्ली आसतली, हे सगळे जर सायडीच्यान रोड पळयले जाल्यार हांगा मेळटा थंय जंय कांय कडेन मातसो खाच अशी दिसली जावं कोण ना थंय दिसलें जाल्यार कचरो उडोवपाचें प्रकरणां खूब वाडिल्लीं आसात. वेस्टर्न बायपासाचेर कचरो उडयतात, त्याच बरोबर इस्टर्न बायपासाचेर कचऱ्याचो मोठ्या प्रमाणान डंप आसा. आनी आतां पळयलें जाल्यार सुरावले हांगाय बी मोठ्या प्रमाणान कचरो उडोवपाक स्टार्ट जाला. लोकांनी खंय तरी खबरदारी घेवपाक जाय, लोकांनी खंय तरी मातशी पळोवपाक जाय. जशें आपलें घर निवळ दवरतात तशें आमी दुसरोय जागो निवळ दवरपाक जाय. कचरो असो उडयलो म्हणून तुका ताचें सोल्युशन जायना. हांगाय कचऱ्याचो ढीग वाडटा आनी हो कचरो कोण व्हरनात. सो कचरो आपले पंचायतीक दिवचो आनी दिना जाल्यार तुमी कंप्लेन गव्हर्मेंटाक जी आसा ती करची. पंचायतीकूय घालचें की डे टू डे कलेक्शन जायना. आयज डे टू डे कलेक्शन म्हणटा तें सगळ्याक जाता म्हणून सगळे पंचायती सांगतात, व्हिडिओ सांगतात की तांचे जाता. त्याच बरोबर म्युन्सिपालिटी सांगता पूण कचऱ्याची समस्या काबार जातलो म्हण तुमी हांगा अशें रस्त्यार हाडून उडोवप न्ही हें लोकांनी मातशें समजून घेवपाक जाय. आनी जाता जाल्यार अशें ढीग जावचे न्ही, पंचायतीन हाजेर मातशी दखल घेवची अशी आमची थळाव्याची मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मोलकान. पेडणेच्या सांजेल आनी हंसापूर ह्या 2 गांवांक जोडपी न्हंयच्या वयर आशिल्लो पोरणो पूल मोडून नवो पूल बांदपाच्या कामाक सुरवात जाल्या. सुमार 1.5 म्हयनो आदीं हे काम सुरू जाल्लें आनी सध्या येरादारी खातीर दुसऱ्या वटेन पर्यायी मार्गाची वेवस्था चालू आसा. पावसाच्या पयलीं म्हटल्यार एप्रिलच्या निमण्या मेरेन पुलाचें बांदकाम पुराय करात, तशेंच लोकांचो संपर्क तुटचो न्हय आनी कसलीच असुविधा निर्माण जावची न्हय म्हणून काम बेगोबेग पुराय करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. खांजादे खून प्रकरणात अटकेत आशिल्ल्या 3 जाणांचो बेरेसर मडगांव जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान जामीन मंजूर केलो. सय्यद लतीफ अलाम शाह आनी अब्दुल्ला मखंदार हांचो जामीन मंजूर केला. किरकोळ कारणावयल्यान 3 जाणांनी मेळून अली हाचो सुन्नी गुलिस्तान मशिदीचे कडेन खून केल्लो. ह्या प्रकरणात 3 जाण न्यायालयान बंद खणीत आशिल्ले. 31 जो मस्जिद आसा कोकळाक थंय एक मर्डर जाल्लो आनी 8 जाणां अरेस्ट केले. 2 जाणां एंटिसिपेटरी घातलेली. एंटिसिपेटरी वॉज रिजेक्टेड and we had filed a bail application, regular bail we had filed for the 3 accused, the applicants I must say, Ubaidullah, तेजे उपरांत आसलो सय्यद लतीफ आनी आलम, ह्या 3 जाणांक बेल घातलेली. ती बेल आयज आमकां ग्रांट जाल्या विथ 2 लोकल शुअरिटीज आनी देर इज अ रिस्ट्रिक्शन की तेणी त्या मस्जिदी सायडीन तेणी भोंवपाक जायना किंवा मस्जिदी वचपाक जायना. दीस इज द रिस्ट्रिक्शन. सो 3 बेल्स आर ग्रांटेड टुडे. आनी कितें कंडिशन ना सध्या तरी 2च कंडिशन आहा. वी आर वेटिंग फॉर द ऑर्डर बिकॉज ओपन कोर्टान ही ऑर्डर प्रोनावन्स जाल्ली. तेणी 2 कंडिशनां आमकां जजान मेन्शन केल्ली. सो वेटिंग फॉर द डिटेल ऑर्डर आनी शुअरिटी आमी आयज दिवन त्या एप्लिकंट्सांक जे एक्यूज आसा तांकां भायर काडटले. कितें को एक्यूज म्हणून फ्रेम केल्ले तांकां एक्चुअली एज पर द से फायल्ड बाय द पुलीस तांकां दे हॅव बीन बुक्ड फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी. सो वी हॅड आर्ग्यूड दॅट की क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी म्हळ्यार एक्झॅक्टली जालें कितें. अँड इन द से दे हॅड मेन्शन की जे डोनेशन्स जे तेंगेले फंड्स आसा some documents is required to be some evidence जाय ताका लागून तांकां हें केलें म्हणून तेणी मेन्शन केल्लें इन द से. बेस्ड ऑन दॅट वी हॅड आर्ग्यूड की बाबा दे आर नॉट इनवॉल्ड इन क्रायम आनी सिम्पली त्या डोनेशन फंड्सा लागून तांकां तेणी प्लांट केलें म्हणून म्हणल्यार आमचे जे एप्लिकंट्स आसा तांकां केसीन घेतलें म्हणून. This is with regards to the incident of the murder case of Ali Khan at the Masjid Mata in Bobol, wherein we have filed bail for one of the accused, Nizamuddin, and we have taken the defense of an alibi. The Honorable District and Sessions Judge, Judge Ram Prabhudesai, was pleased to grant bail to the accused applicant by imposing conditions upon him.
The conditions will be uploaded by the Honorable Court in the afternoon sessions. However, the bail was granted on based on furnishing surety of ₹25,000 of 2 sureties. दिवचल शारांतली एक माध्यमीक शाळा फोडपाची घडणूक घडली. ही चोरी बुधवारा मध्यान राती घडली असो अदमास आसा. सध्या पुलीस तपास करतात. दिवचल शहरातली एक माध्यमीक शाळा फोडपाची घडणूक घडल्या. शाळा इमारतीच्या फाटले वटेन आशिल्ल्या झाडा वयल्यान चोर इमारतीच्या पयल्या माळ्याचेर देंवले असो अदमास आसा. चोरांनी शाळेच्या मुख्याध्यापिकेचे कॅबिना सयत ऑफिस आनी स्टाफ रुमांतली कपाटां फोडली. चोरांनी नेमके कितें चोरलां तें मात कळूंक ना. घडणूक थळाव वचून पुलिसांनी चोरयेच्या घडणुकीचो पंचनामो केलो. चोरांनी शाळेंतली CCTV कॅमेरा बागोवन दवरल्याचें दिसून आयला. चोरी करपाक वापरिल्ली आवतां चोरांनी शाळेंतच सोडून पळ काडला. गोमंतक TV खातीर नार्वेच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. ह्यो आशिल्ल्यो सकाळच्यो खबरो. ह्या बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV. मस्त 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 युनिव्हर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.